सोम्या भक्तीना आमी जमल्या भेटूच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मान्नान आमकां तूं पोसताय पुण्या वायनात तुका सुंदिताय जिविता काणान दादूच करताय तुजे दय आमकां एकवटायता आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो लॉकडावन जावन लागीं 40 दीस सोंपतात आनी ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत कितल्या मापान आमी जेजू सरशी येवन पावल्या कितल्या मापान आमी जेजू तावन पयस केल्या म्हणले सवाल आज आमी आमकांच विचारूंक जाय. आयच्या पंजलांत जेजू शिसांक विचारता तुमी म्हजे तावन पयस वचूंक सोदतात की त्या वेळार पेद्रून दिल्ली साप सोमी आमी कोणा लागीं वचूं तुज्या लागीं आसात उतरां सस्नीक जिवीत दिवची. आज आमी अलेक्सांड्रियाचो सांत आथानासिस ताचें स्मरण आमी करता. त्या काळार जेजू विशीं लोकांक आसलेलें सूख चिंता तो पयस करता आनी जेजू संपूर्ण जावन मनीस संपूर्ण जावन देव म्हणलें चिंता हें सत लोकांक कळीत करता. जेजू क्रिस्त थंय आमचो भावार्थ दृढ करूंक ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत तीर सांबाळूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मागून रावन सरमच्या ल्हानवड पातकांची आमी दूख धरया. संगत म्हणये हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचें दोन तोंडां सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पुस्तक घेवन सुद्दां हांव कुवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया प्रार्थुये. सर पदवेदारांनी ससनाच्या बापा जेजू तुजो पूत आनी खरो देव मन परगट शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजोवन खरो बावार्थ सांबाळूंक भगवंत हातानासाक तुज्या धर्मदक्षाक तुवें उजवाड कटायांनी देर दिलें. ह्या वीर शस्त्रांची आमचे खातीर विनवणी तुजे मुखार पावूंक ताणें दिल्ले तुज्या सतांचे शिकोवन घेवन तुका दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी तुज्या मोगा निरंतरी वाडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जेथ आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप.
त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली आनी देवाचे बिरांतेन ती भरून आसता पवित्रत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेताली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भावार्थ्यांची भेट करनासता लिड्डा शहरांत वस्ती करनासलेल्या देवाच्या भक्तां सरशीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतूण सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवास्यांनी ताका पळयतच ते सोमेस्त सोम्या थंय परतले. जोप्पा शहरांत थाबिथा नांवाची एक भावार्थीन आसली. ग्रेक भाशेंत तेचें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हूण अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेन पडली आनी मरण पावली. तिचें मोडें नाणोवन माळयेच्या कुडान दवरलें. लिड्डा तावन जोप्पाक चड पयस नातलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून दयाकन जाता तितले विग्गी आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडले. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उटावटी आयलो. तो थंय येवन पावतच तांणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. सोमेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालून दोर्कासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सकटांक भायर धाडलीं आनी दिंबयेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवोन म्हणालो, थाबिथा, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जिवन जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटीं दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सोडवणेक अर्गां दिवची खाल हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणटलों. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों. सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुजे साकरणेचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक घातलों. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. Alleluia, गावया सोम्या खरसेया. ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. Alleluia, गावया सोम्या खरसेया. ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. तुजी उतरां सोम्या आत्मोनी जिवीत. सासणीक जिवीत दिता ती उतरां आसात तुजे लागीं. Alleluia, गावया सोम्या खरसेया. ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. Alleluia, गावया सोम्या खरसेया. ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या येसुवा आसूं. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. कफेर नांवाच्या सिनेगोगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या शिसां मदले 12 जण हें आयकून म्हणाले. हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत.
ह्या विशयांतच आपणाचे शीस गुणगुणोन आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडोळवे. तर मनशा पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणटात? जीव दिवचो प्रेरक अत्म्यान मनीस खंयच्यायकी उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां अत्मेक जिवीत दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सद्मानांत तसले. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्ल्या करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 12 जण ताचो सांगात सोडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली, सोमया, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. तुंच देवाचो बागेवन म्हूण आमी सदमांतला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावना आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी जेजून येवकारिस्ता विशीं दिल्ली शिकोवन ह्या हप्त्यांत आमी प्रत्येक रितीन नियाळ करता. शिसांक आनी लोकांक जेजू आपूण कौन म्हूण कळीत करता. ताच्या आनी बापा मदलो संबंद तांकां स्पश्ट सांगून दिता आनी ताका आनी मनशा मदलो संबंद जेजू उंड्याच्या दृश्टांता मुखांतर कळीत करता. हांव सर्गींतावन देंवन आयिल्लो उंडो. हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. आनी ही शिकोवन आयकल्ल्या वेळार लोकां थंय एका रितीचो घुसपड गोंदळ उदेलो. ती शिकोवन त्या लोकांक पडूं लागली आनी विपरीत म्हूण बगलें आनी तो लोक गुणगुणूंक लागलो. जेजूचो सांगात तांणी सोडलो, कित्याक वो आमकां नरभक्षक जावंक आपयता. ही शिकोवन आमच्यान आयकूंक असाध्य. जें कितें जेजून सांगलें त्या लोकांक समजोवंक ना. कशें मोइजेन माना दिलें तशेंच तुवें आमकां काण दी जई. आमी तुजे लागीं खाणा खातीर आमी आयल्या. जेजू खाण दिता म्हणल्यार चिंतपान जेजूचो पाटलाव केल्लो शिवाय जेजूची शिकोवण आयकूंक जेजूच्या वाटेन चलोवंक ते तयार नातले. जशें मोइजेन इस्रायल परजेक कोणाची विसवण करी जाय म्हूण स्वातंत्र्य दिलें गी, त्याच मापान जेजू शिसांक विचारता, तुमी सोण वचूंक सोदतात गी. आनी त्या वेळार सिमांव पेद्रू जाप दिवन सांगता, सोमया, आमी कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवचीं. आमी पळयता सुरवेर शिसांनी जेजूचो पाटलाव केल्लो. सर्वस्व सांडून एक जोगती विसवण तांणी केल्ली. ही विसवण सुरवेर मात्र न्ही, जिविताच्या तांच्या एका घडयेन 12 फावटी ही विसवण तांणी करी जाय पडली. आपूण कोण म्हूण विसरल्या वेळार पेद्रून दिल्ली जाप, तूंच तो क्रिस्त सोडवंदार म्हूण साक्ष दिल्ली आसा. जेजू रुपांतर जाता आसतना मेस्री, आमी हांगाच आसल्यार कितलें बरें. निमाण्या जेवणार तुजे पासून आमी जीव दिवंक सयत तयार आसा. तोमासान सांगलेली ती जाप, आमी तुज्या सांगाता मरूंक सयत आमी तयार आसा. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांती जें कितें जेजून दिल्ली ती शिकोवण तांच्या जिवितांत पाळोवन अखेर पर्यंत तांच्या जिवितांत मरा पर्यंत तांणी साक्ष दिल्ली आसा. पवित्र पुस्तकांत हेर थोडीं गणितां आसात. जायत्या व्यक्तींनी जोगती विसवण केल्लेली आसा. जाकेवान सोम्याची विसवण करून तो नवो मनीस जाल्लें गणीत आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. समार्याची स्त्री सोम्याची विसवण करता
आनी जिवीत दिवचें जिवीत उदक ती आपणायता. जेजूच्या उजव्या कुशीन आसलो सोर नवें जिवीत ताचें पाताक वळखून नवें जिवीत जोडूंक शकता. जायते जण जेजूची शिकवण आयकून जोगती विंसोवन करून नवें जिवीत जिये लिंगडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. सबार पावटी आमी विंसोवन करता पूण आमी जोगती विंसोवन करच्यान चुकून पडटा. पयल्यान पयलें आमचें थंय आसलो स्वार्थ आमकां जोगती विंसोवन करूंक सोडिना. आमकां स्वातंत्र्य दिलां पूण स्वातंत्र्य आमच्या स्वफायद्याक वापरून आमी जोगती विंसोवन करच्यान चुकून पडटा. दुसऱ्यान संवसारीक दृश्टीन आमी चिंता कशें जुदेव केवल जेवणा खातीर जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ले गी तशेंच ही विंसोवन केल्यार म्हाका कितें मेळटा, म्हाका कसलो फायदो मेळटा, वेवहारीक रितीन आमी चिंता पाटयता. तिसऱ्यान शेवट आमचो शेवट कसलो म्हणलें चिंताप सबार पावटी आमी विसरून सोडटा. संवसारी जिवीत शाश्वत न्ही, जें कितें शाश्वत ताचो आमकां सबार पावटी विसर पडटा. देखून शेवट मोतीन दवरून जोगती विंसून करूंक मुखार सरया. जिणेंत कश्ट संकश्ट अनवरां येता आसतना आमी सवालां घालता. सबार पावटी आमचो भावार्थ आमचो दंडळटा. भावार्थांत तीर रावूंक जेजूचेर तीर पातयेनी आमी दवरया. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सान पेद्रू भावार्थान दिंबेर पडून आपली मागणी बापा थंय तो उबारता आनी जें कितें तो मागता तें जोवन घेता. त्याच प्रमाणे भावार्थान आमची मागणी ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत आमी जेजू थंय उबारया. भावार्थ तीर सांबाळया. जोगती विंसोवन करून आमचो शेवट सोडूंक कुरपा प्रत्येक रितीन जेजू उंड्या आनी वायना रुपार ह्या वेदेर कोरोस आजर जाता आसतना आमी मागून घेवया. आमेन. Abba Baba Sergincha Gevundo Gevai Raktamasan Kristacha Diyamka Badlu Punya Vaina Sangi Bapa आमचे दिता तुका पुरोव आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवाय रक्तामासा क्रिसाच्या दी आमकां बदलू. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, भगवंत तनाजाच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या बावडत्या पासून आमकां तुका दिन वाचून हें बलिदान आमी समर्पीत हांव आनी आमच्यो बावाड थापूट सांबाळून तो संवसारांत विस्तारून आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सरुकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सातानास तुज्या भक्ताच्या मनाक
हे परब संभ्रमंग तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंचेवेत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्यांची जू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची त्याच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा पासूत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावडत सो गोट परगतुय तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडबोंडारा आमची सडबोण कर बापा जेजूच्या मरणासुनेपण जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वजिवीत सोंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत शिवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पेडो पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माई संगती भगेवन सुजय सुपती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी कमान वरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांतो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जे हेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक भावनान सर्पोद्वेदा हर बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणये आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस
आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखृणयाची वेतान सवस कायम कांदी सिरगींचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाठाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजे येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवाय आसूं. माय मग सुगुर्तुसा एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजवून आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझी उतरा काळजाचो संतोष. जेजू तुझी उतरा दोळ्याचो उस्वास. जेजू तुझी उतरा जिणेचो उस्वास. जेजू तुझी उतरा ताणेल्यांक उदक. जेजू तुझी उतरा भुकेल्यांक जेवण. जेजू तुझी उतरा मेलल्यांक जिवीत. प्रार्थुये. जेजूच्या आनी आमच्या बापा मनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत खरो देव म्हूण भगवंतानास बराबर आमी सदमानता. ह्या पवित्र यज्ञान ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्या त्या वरवीं ताचें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं आनी ताची खरी वळख हेरा मनशाक आमी दिवंक फावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप
पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबीचें नवीन. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुडसारून कळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या कादवळा तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी भळे माये, कत नादल्या अंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पावोंक खंय दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार रडपाक येणे आनी तिरबरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. मौनपणी सर आमच्यो गरजो जेजू मुखार मरिया मुखांत जेजू थंय आमी दवरया. संगता म्हणया, उगडास कर ये बोदया अंकवारी मुरी. तुज्या आसऱ्याक कबुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणपणी कुमोक नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणाचें आयकूंक ना. हे पातयेने देर खाणी तुजे कडेन येता. ह्या अंकवारीच्या अंकवारी मुझे माई तुजे कडेन येता. बातक्यांनी कंदीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार पुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे एका कुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले तुमी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी, आम्हा बसत विनंती कर. नमान मुरे कृपेन बोललेले तुमी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी, आम्हा बसत विनंती कर. नमान मुरे कृपेन बोललेले तुमी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी, आम्हा बसत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मरिये, कार्मेल राणी, आमच्या वैती जावं नासता तुवें आमचे खातीर मागून दळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडापातयेने तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे दसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीं आसलेल्या सुबाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. तूं काळसाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बळवशांच्या माय म्हयन्याचे गुलाबराणी चरणा तुझ्या लागता माये. अभिषेक आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडा नाशे आमच्या सारकी जीण जियेशे. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत पुरुषाच्या कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.